उदरगतीची कामां केन्नाच सोंपनात, ती प्रक्रिया चालूच उरता। आपल्या मतदारसंघातली उदरगतीची कामां आपूण वेंचणुको दोळ्यांमुखार दवरून करिना, तर खऱ्यांनीच मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय म्हण यत्न करता, अशें आमदार पांडुरंग मडकयकार हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतींत ते उलयताले। ओके, आणि आता डेव्हलपमेंट चालूच आसा आणि फुडें कितें डेव्हलपमेंटाचो चेंज करपाक सोदता? एक डेव्हलपमेंट हो केन्नाच सोंपना। आता फॉर एग्जांपल तूं जे रस्ते करता ते रस्ते 5 वर्सांनी परत पेड्या आता परतून करचे पडटा। ज्या जाग्याचेर उदकाच्यो पायपलायनी आहा त्यो परत चेंज करच्यो पडटा। नवे नवे वस्ती तयार जाता, नवे गांव तयार जाता, नवे एरिया तयार जाता, थंयसर उदक दिवचें पडटा। उदकाची टाकयो नवे कडेन बांदच्यो पडटा। तशेंच लायटीचे जे आसा ट्रान्सफॉर्मर नवे घालचे पडटा। आनी खुबश्यो गोश्टी ज्यो नवे नवे डेव्हलपमेंट हो चालूच उरता। आनी त्या खातीर हो जो डेव्हलपमेंट आसा रस्त्याचो, लायटीचो, उदकाचो, हो तुका कंटिन्युअस प्रोसेस ते चालू आसता। पूण खऱ्या अर्थान जो डेव्हलपमेंट हें जावंक जाय तो म्हटल्यार डेव्हलपमेंट आमी चिंतता आसतना सोंपना। डेव्हलपमेंट हो परत परत करीत रावंक जाय। पूण एक लोक तुका पळयता की तूं लोकां बरोबर आसा काय ना, डेव्हलपमेंट जाता काय ना तें पळयता। आनी त्याच खातीर गेल्या 14-15 वर्सां म्हाका हो डेव्हलपमेंट हो कंटिन्यू चालूच आसा। आतां सुद्दां हांव ऑपोजिशनान आसा म्हटल्यार कितलींशींच कामां आमी करून घेतली हें करून डेव्हलपमेंटाची। आनी त्या खातीर आतां म्हणजे एक डेव्हलपमेंट जो आसा तो फक्त इलेक्शना पुरतोच करून उपयोग ना आनी तितके पुरतोच करून तो तसो उरना। डेव्हलपमेंट हो सदींच चालूच आसता। आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें डेव्हलपमेंट करूंक जाय, कशें हें करूंक जाय तें कारण हांव थंयचलोच असल्या कारणान म्हाका ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा। तूं हें कर तें कर अशें म्हाका लोक सांगना। हांवूच ज्या वेळार कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजे भोंवता त्या वेळार म्हाका दिसता बाबा हें करूंक जाय तें करूंक जाय, आनी त्या प्रमाणे हांव ती कामां फुडें हाडटा आनी त्या प्रमाणे कामां करूनय घेता।